जे जे सगळे भक्त हांगा येता भक्तीन की हो देव खूब जागृत देव म्हाका तर ही भरपूर ताचे प्रत्यय आहा. तर ह्या देवाचे श्रद्धेन लोक येता. आज जवळ जवळ 3-4 हजार लोक येतले तुगेले महाप्रसाद घेवपाक. ही देवाची श्रद्धा दाखयता. सो असेच लोकांक त्याचो प्रत्यय येवचो आनी ही कार्यां व्हडली व्हडली कार्यां आमच्या हातून घडची अशी हांव देवा कडेन मागणी. खापरेश्वराच्या वार्षिक 30व्या वर्धापन निमतान सगळ्यात पयलीं सर्व भाविकांची हांव हार्दिक शुभेच्छा दिता. आयज 29 तारीख ते 2 तारीख पर्यंत आमी हो वाडदिवस वेगवेगळ्या कार्यक्रमान साजरो केल्लो वयता. काल आमचे 29 तारखेक एक खास ह्या वर्साचें वैशिश्ट्य म्हणजे आमच्या अध्यक्षान तशेंच ताजी बाबांनी सांगलां आमी देवाक एक खापरेश्वर ट्रस्टाच्या वतीन एक चांदीचें पेटो अर्पण केल्लो आनी बरे दिंडीच्या मिरवणुकीन ताचें आगमन जाल्लें आशिल्लें आनी आमचे ताजी बाबूय काली आमचे मदीं उपस्थित आशिल्ले. आनी 29 तारीख ते 2 तारीख पर्यंत आमी विविध कार्यक्रम आयोजीत केल्ले आसा. आयज श्री मुरगांवचे आमदार श्री संकल्प आमोणकर हांचे हस्ते वार्षिक सोहळ्याचे येजमानपण तांणी बसयल्लें आशिल्लें. विविध धार्मीक विधी पार पडल्यो आनी आयज सांजेच्या 6 वरांचेर गोंयचे अशे नामवंत अशे भजनी कलाकारांचें भजन सादर करतले. तशेंच फाल्यां 31 तारीख सांजच्या 5 वरांचेर सत्यनारायण महापुजा जातली आनी ताचे नंतर आमचे गोंयचे दिंडी सम्राट तशेंच भजनी कलाकार श्री बाबू गडेकर आनी ताच्या साथींचें भजन सादरीकरण जातलें. 1 तारखेक अखील गोंय पातळीचेर घुमट आरती सर्त आमी आयोजीत केल्ली आसा. ती सांजेच्या 6 वरांचेर जातली. तशेंच 2 तारखेक ऑर्केस्ट्रा सादरीकरण जातलो सांजेच्या 7 वरांचेर. अशे विविध कार्यक्रम आमी आयोजीत केल्ले आसा. आज खापरेश्वर संस्थान बायणा हांचो 30वो वर्धापन दीस. हांव सगळ्यात पयलीं अभिनंदन करता कमिटीचे तांचे अध्यक्ष प्रमोदभाई देसाय जे एक इंडस्ट्रियलिस्ट आसून एक समाजसेवक आनी सोशल वर्कर पासून म्हणल्यार जाता कित्याक खुबशे समाजकारण काल पासून ते करत आयिल्ले आसात. आनी आज हो 30वो वर्धापन दीस. कालूच हांव हांगा आशिल्लो आनी काल दिंडीच्या गजरान म्हणजे देवाक एक तांणी मुकुट अर्पण केला आनी ताची दिंडी आमी आयली आनी त्या दिंडीन पासून सहभागी जावपाचो एक संद म्हाका मेळ्ळी. ताच्या खातीर तांचे आनी पुराय कमिटीचें हांव अभिनंदन करता. एक वेगळे वेगळे उपक्रम ते घेत असतात. देवकृत्या बरोबर आज वर्धापन दीस जालो. फाल्यां सत्यनारायणाची पुजा आसा. परवा घुमट आरती स्पर्धा आसा.